नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश पुरबामोणकर। आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। कोलवाळे सर्व्हिस रोडाचेर पर्यटक आनी थळावे मदीं जाले केस्तांव। दुबावितान पर्यटकांच्या गाडयेचेर फातर शेवटिल्ल्यान कोल्हापुरांतले 3 जाण पर्यटक जखमी। स्वताच्या हस्तकलेर बियरीची बाटली फोडिल्ल्यान दुबावितूय जखमी। सरकारी जमिनीवयली घरां कायदेशीर करपा खातीर महसूल खात्यान जारी केल्या अधिसुचोवणी। सुचोवण्यो आनी हरकतीं खातीर दिला 15 दिसांचो वेळ। खाजगी कंपन्यांनी जावपी नोकर भरतेचेर कामगार खात्याचे आसा लक्ष। मुलाखती गोंयांतूच घेवपाचे कंपन्यांक दिल्या निर्देश, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। शिक्षणीक संस्थांनी ड्रग्स पावतात तरी कशे? काँग्रेसीच्या विद्यार्थी संघटनेचो सरकाराक प्रश्न। विद्यार्थ्यांच्या मरणाची SIT वरवीं चवकशी करपाची मागणी। दर्यावेळांचेर पर्यटकांक त्रास करपी भटक्या सुण्यांचो प्रश्न हाताळपाक सरकाराक आयला अपयश। कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन दिलो स्वताच्याच सरकाराक घरचो आहेर। IIT प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम। IIT प्रकल्पा जाग्यार बांदून दियात शाळा। सरकारान आपलो निर्णय बदलचो, थळाव्यांची मागणी। आणि आता खबरो विस्तारांत। सरकारी जमिनीवयली घरां कायदेशीर करपा खातीर महसूल खात्यान मसुदो अधिसुचोवणी जारी केल्या। हातूंत सुचोवण्यो आनी हरकतीं खातीर 15 दिसांचो वेळ दिला। फाटल्या पावसाळी अधिवेशनांत विधेयकाक मंजुरी दिल्या उपरांत जाल्ले कायद्यात रुपांतर। सरकारी जमनीवयली घरां कायदेशीर करपा खातीर महसूल खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या। हातूंत सुचोवण्यो आनी हरकतीं खातीर 15 दिसांचो वेळ दिला। विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात गोंय जमीन महसूल दुरुस्ती विधेयकाचेर चर्चा जावन ते मंजूर केल्ले। ह्या विधेयका अंतर्गत मोकाशे, आलवारा आनी सरकारी जमनीवयली घरां कायदेशीर करपाचो सरकाराचो विचार आसा। ह्या कायद्याक लागून सत्तरी, दिवचल, केपें आनी काणकोण तालुक्यांतल्या लोकांक बरोच फायदो जातलो। घर कायदेशीर करतना घर आनी भोंवतणची 2 मीटर जमीन सोडून हेर सरकारी जमीन सरकाराक परत करपाचे प्रतिज्ञापत्र संबंधितांक दिवचे पडटले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। खाजगी कंपन्यांनी जावपी नोकर भरतीचेर कामगार खात्याचे लक्ष आसा। MRFन आपल्या नोकर भरती विशीं ह्या आदी स्पश्टीकरण दिलां। ह्या स्पश्टीकरणांत हो नोकर भरती मेळावो कुडाळांत नसून तो गोंयांत जातलो म्हूण कंपनीन स्पश्ट केल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता। नोकर भरती मेळावे गोंयांत जावचे आनी गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळच्यो ह्या खातीर सरकाराचे यत्न चालू आसात म्हणूनय मुख्यमंत्री उलयलो। भायल्या राज्यांत नोकर भरती मेळावे आयोजीत करूं नाकात म्हणून सांगूनय ह्यो कंपन्यो भायल्या राज्यांतूच नोकर भरती मेळावे घेतात आनी दर फावटी हो सरकार ह्या कंपन्यांक साल्वार करता असो आरोप RGPचो मुखेली मनोज परबान केला। 2 दीस पयलीं गोंयच्या MRF कंपनीन महाराष्ट्र कुडाळांत नोकर भरतीचें आयोजन केल्लें। हे विशीं सोशल मिडियाचेर पोस्ट व्हायरल जाले उपरांत गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। विरोधकांनी सरकाराक धारेर धरले उपरांत कंपनीन कुडाळांत आयोजीत केल्ली नोकर भरती रद्द करून गोंयांत नोकर भरती आयोजीत केली। हे विशयाचेर आतां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्टीकरण दिलां। खासगी कंपनीन जावपी नोकर भरतीचेर कामगार खात्याचें लक्ष आसा। तशेंच कंपनीन आयोजीत केल्लो नोकर भरती मेळावो कुडाळांत नासून तो गोंयांत जातलो म्हूण कंपनीन स्पश्ट केलें। नोकर भरती मेळावे गोंयांत जावचे आनी गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळच्यो हे खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसात अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तांच्यांनी ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिलें की थंयसर इंटरव्यू घेता नाशिल्लो हांगा इंटरव्यू घेता म्हणून आमचो सातत्यान म्हणणें आसा सगळ्या कंपनींनी गोंयांत इंटरव्यू घेवचो आनी गोंयच्या भुरग्यांक घेवचे। हाजेर गव्हर्मेंटान स्ट्रेस केला, लेबर डिपार्टमेंट मॉनिटर करता। बट जेन्ना सर ते गोंयांत येयले तेन्ना गोंयचे पिपल्सांक सुद्दां फर्स्ट प्रेफरन्स आसता। मजगतीं दर फावटी गोंयच्यो कंपन्यो भायल्या राज्यांनी नोकर भरत्यो आयोजीत करतात आनी विरोधकांनी बोवाळ केलो काय भायल्या राज्यांतल्यो नोकर भरत्यो रद्द करतात। भायल्या राज्यांनी नोकर भरती मेळावे आयोजीत करपी ह्या कंपन्यांचेर कारवाय करपाची सोडून सरकार दर फावटी ह्या कंपन्यांक साल्वार करता असो आरोप RGPचो मुखेली मनोज परबान केला। काल जेन्ना CM प्रमोद सावंताक विचारले की हो इश्यू जालो तेजे कितें म्हणणें काय म्हणून, जाल्यार CM प्रमोद सावंतान आन्सर दिलें की ही कंपनीन सांगला की कंपनीन क्लॅरिफाय केला की तेंचो इंटरव्यूज नासल्यान तेंचे इंटरव्यूज आसा ते फार्मागुडी तेंच्यान दवरला म्हणून।
जेन्ना थंयचो महाराष्ट्राचो MNSाचो लोकल लिडर तो दाखयता आपणाक मेल येयला म्हणून कंपनीच्यान, ती मेल तो आउट करता, तो मिडियाचेर मेल ती सगळ्याक पब्लीश जाता आनी हितून क्लियर कट बरयल्लें आसा की MRF हो ड्रायव्ह कुडाळाक आपले कोण ते कन्सल्टन्सी आसा तेंच्या थ्रू ते एटेंड करपाचे आसले म्हणून आनी तो ड्रायव्ह जावपाचो आसलो. जाल्यार CM सांगता की कंपनीन सांगला की नासली ड्रायव्ह म्हणून CM मानता की ते ड्रायव्ह नासले म्हणून. हेचो मिनींग इतलोच की CM प्रमोद सावंत ह्या कंपनीक प्रोटेक्ट करता. जेन्ना तांकां थंय पेनल्टी पडपाक जाय आसली, तांकां वॉर्निंग पडपाक जाय आसली, तांकां शिटकावणी दिवपाक जाय आसली, तांकां फायन घालपाक जाय आसली, पूण तें जावचें सोडून हांगा CM ह्या कंपनीक प्रोटेक्ट करता आनी सांगता की तेंच्यांनी ड्रायव्ह गोंयांत दवरला म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. बिट्स पिलांनी सारकिल्ल्या शिक्षणीक संस्थांनी ड्रग्स पावतात तरी कशे असो प्रश्न करीत ह्या प्रकरणाची SIT वरवीं चवकशी करपाची मागणी काँग्रेसीच्या विद्यार्थी संघटनेन केल्या. बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत आतां मेरेन 5 विद्यार्थ्यांक मरण आयलां. ह्या घडणुकांचो तपास करपा खातीर पुलीस अपयशी थारल्यात असो आरोपूय NSUआयन केला. 8 दीस पयलीं बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत बंगळुरूच्या ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें. ऋषी नायराक धरून बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत 9 म्हयन्यांत 5 जाणांक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें. एका फाटोफाट जावपी मरणाक लागून गोंयभर बोवाळ पडला. ऋषी नायराच्या मरणा फाटल्यान ड्रग्साचो दुबाव आसा. न्हिदेन आसतना उलटी जावन स्वास घुस्मटून ऋषीक मरण आयिल्लें. उपरांत रॅन्डॉक्स चांचणेत ताचे उलटी 3 प्रकारचे सिंथेटीक ड्रग्साचे नमुने सांपडिल्ले. पुलिसांनी ही गजाल मान्य केली. ताका लागून ऋषीक ड्रग्साक लागून मरण आयिल्लें काय हो प्रश्न आजुनूय सुटावो जावंक ना. ड्रग्साक लागून ताका मरण आयिल्लें जाल्यार येद्या व्हडल्या शिक्षणीक संकुलाक ड्रग्स पावले कशे, ते कोणे पावयले, अशे प्रश्न निर्माण जाता. हे प्रश्न सुटावे जावपाक जाय जाल्यार ह्या प्रकाराची SIT वरवीं खोलायेन चवकशी करपाची मागणी NSUआयचो अध्यक्ष नौशाद चौधरीन केल्या. आयकात ताचें म्हणणें. हे प्रकरण घेवन NSUआयच्या वांगड्यांनी शेनवारा पुलीस महासंचालकाची भेट घेतली. पयलीं जेन्ना आमी धाकटे आसले पयलीं ड्रग्स बिचा कडेन बी अशें बीच बेल्ट बी आमी आयकताले न्यूजान की ड्रग्स पेडलर सांपडलो. आतां फ्रॉम बिचीस टू विलेजीस, फ्रॉम विलेजीस टू सिटीज, फ्रॉम सिटीज टू कॅम्पसीस पावलेलो ड्रग्स. सो ड्रग्स हेज रीच ऑल द कॅम्पसीस. सो वाय अशें ना की पुलिसाक खबर ना. पुलिसांक सगळी म्हायती आसता, सगळी इन्फॉर्मेशन आसता. इंटेलिजन्स आमच्या स्टेटीची इतली पाड ना की तांकां खबरूच ना की ड्रग्स आसा काय ना गोंयांत म्हणून. सो कांय दीस पयलीं पेंजीम पुलीस स्टेशनार पोलाक भायर एक हें आसलो, मेन्यू आसलो ड्रग्साचो आनी डिलिव्हरी, होम डिलिव्हरी मेन्यू आसलो. सो आमकां दुबाव आहा आनी आमी एलिगेशन करता की दीस ड्रग्स कॅम्पसांनी बाय कॅम्पस ड्रग्स डिलिव्हरी पावयता स्टुडंट्सां कडेन थ्रू फूड डिलिव्हरी ॲप. कळ्ळें न्हू, हें चालूच आहा आनी स्टेटमेंटान सुद्दां दिला CMान की आपूण कारवाई करतलो म्हणून. सो मुद्दो म्हटल्यार फर्स्ट डेथ बिट्स पिलांनीन जाल्ले इन द इयर 2024 इन द मंथ फेब्रुवारी. काल आमचे LOP युरी आलेमो सरान सांगला की एक डेथ अनरिपोर्टेड आहा म्हणून, सांगूच ना म्हणून डिपार्टमेंटान. सो तेन्नाचे रिप्लायन जे रिसंट कंक्लुडेड असेंब्ली जाला ते रिप्लायन डिपार्टमेंट म्हणटा की केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. सो केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन सिन्स 2024. नाव बी 2025 सप्टेंबर. सो जवळ जवळ 1.5 वर्स जाले अजून इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. So this shows कि police department has completely failed to do a investigation and to reach to the root cause. म्हणून आमी आज डिमांड करता SIT because SIT कित्याक फॉर्म करता टू इन्वेस्टिगेट सिरियस क्रायम्स. इफ द एक्झिस्टिंग ऑफिसर्स आर inefficient to probe, so these existing officers, existing police staff, police officers are inefficient. That is why we are asking, we are demanding an SIT. Without SIT we won't reach to root cause आणि ड्रग्स सोंपचो ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. दर्यावेळांचेर भोंवपी भटकी कुत्रे आनी गोरवांच्या प्रश्नावयल्यान कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन आपल्या सरकाराचेर फोग काडला. भटक्या सुण्यांक लागून पर्यटकांक त्रास सोंसचे पडटात, पूण प्रशासन आनी सरकार ह्या विशयाचेर ओग्गी आशिल्ल्याचें मायकल म्हणटा. भटक्या सुण्यांचो प्रश्न सप्टेंबर मेरेन सुटावो करता म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें, पूण आजुनूय कितें जाल्लें ना म्हणून मायकल सांगता. दुसरे वटेन अन्न आनी वखदां प्रशासनाचे मायकलान तोखणाय केलेली आसा. भटकी कुत्री आणि गोरवांच्या प्रश्नावयल्यान कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन आपल्याच सरकाराक वडीर काडलो.
दर्यावेळांचेर दर 2 दिसांनी पर्यटकाक कुत्रो चाबता. ह्यो घडणुको रेकॉर्डाचेर येयनात. कित्याक कुत्रो चाबलो काय पर्यटक आपल्या घरा वतात आनी थंयच कितें ते उपचार घेतात म्हणून मायकल सांगता. भटकी कुत्री, गोरवां, टॅक्सीवाले आनी हेर बाकीचे प्रस्न मुख्यमंत्र्यानूच सोडोवपाक जाय जाल्यार बाकीचे मंत्री करतात तरी कितें म्हणून मायकल विचारता. अन्न आनी वखदां प्रशासनाचें काम बरें चल्लां, पूण दर्यादेग वाठारांतल्या कांय हॉटेलांच्या किचनांची परिस्थिती पळयली जाल्यार तुमी विट्टले. ह्या हॉटेलांचेर कारवायेची गरज आशिल्ल्याचें मायकल सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. हो एड्रेस करपाक अजुनूय खंयचोच अधिकारी म्हणजे सरकाराचो आमचो अधिकारीन अजुनूय पासून कांयच आमकां प्लॅन ऑफ एक्शन सांगूंक ना. CMन खाली एश्युरन्स दिला की बाय सप्टेंबर आय वील कम आउट विथ अ सोल्युशन. म्हणजे सप्टेंबर इज दीस मंथ कम आउट विथ सोल्युशन फॉर डॉग्स. आता हे जे सगळे डॉग ह्या बिचार इतले ट्युरिस्टांक एवरी सेकंड डे देर इज अ डॉग बाईट विच इज नॉट रिपोर्टेड इन PHC. द टुरिस्ट इमिडिएटली गोज टू द पॅक्स his bag and goes back home. थिंगासर इंजेक्शनां घेतात ते एट वन प्लेस. सो दे आर दीस इज स्पॉयल्ड एंड इट्स अ बॅड मेमरी फॉर देम. डॉग मिनेज हिंगाच ना, डॉग मिनेज सगळे टाउन्स complete, whether it is Mapsa, Panjim, everywhere, and all the beach, hospitals, fish markets, meat markets, vegetable markets, सगळ्या हे मोठे प्रॉब्लेम जाल्ले आहा. हेका हो एड्रेस करून कोण सोदिना. आय डोंट थिंक एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू एड्रेस. CMचेर कितले म्हणून वस्तू घालप आमी. थोडी रेस्टॉरंटां येयल्या, सिम्पली वेज, प्युअर वेज, आनी तेंची किचनां वचून पळया. म्हाका उगडास येता की आमचे फेमस रेस्टॉरंटाचेर बसून FDA येयल्ले टायल फुटला म्हणून आमचे रेस्टॉरंट बंद कर म्हटलेले. पण हिंगाचो तर पळयत आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलयता की तेंची किचनां पळयत जाल्यार 4 दीस कोण तरी बरो मनीस जेवचो ना. दे विल नॉट इवन ईट फूड. सो हे प्रॉब्लेम जाल्ले आहा. सो हांव तांकां मागता की तेणी एक्शन घेवचें म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. बेतोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या कोडार वाठारांत येवपी प्रस्तावित IIT प्रकल्पा वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडला. थळाव्या लोकांक हो IIT प्रकल्प गांवांत आयिल्लो नाका. ह्या प्रकल्पा बदला तांकां गांवांत शाळा बांदिल्ली जाय खंय. सद्याक तांकां शाळेची खूब गरज आसा. गांवच्या भुरग्यांक 3 किलोमिटराचेर आशिल्ल्या शाळेंत वचचें पडटा तेन्ना गांवांत शाळा बांदून दिवची म्हणून लोकांनी मागणी केल्या. 2016 सावन IIT प्रकल्पाक गोंयांत विरोध जायत आसा. सुरवातीक IIT प्रकल्प सांग्यार उबारपाचो आशिल्लो. सांगेकारांनी खर विरोध केल्या उपरांत हो प्रकल्प काणकोणा व्हेलो. काणकोणकारांनी विरोध केल्या उपरांत हो प्रकल्प सत्तरी तालुक्यांतल्या शेळ मेयावलीक गेलो. मेयावले ह्या प्रकल्पा आड व्हडलें आंदोलन जालें. उपरांत IIT सांगार व्हेलो. थंयच्यान धारबांदोडा आनी आतां IIT प्रकल्प बेतोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या कोडार कसमशेर वाठारांत उबारपाचो आसा. कोडार गांवांत कश्टकरी समाज रावतात. शेतां भाटां आशिल्लो हो गांव. हो प्रकल्प आयलो जाल्यार शेतां भाटां नश्ट जातली म्हूण लोकांक भंय पडला. ताका लागून लोकांनी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केलो. IIT बदला आमकां शाळा बांदून दियात. आमची भुरगीं 3 किलोमिटर पयस आशिल्ल्या शाळेंत शिकपा खातीर वतात. तेन्ना ह्या प्रकल्पाक बदला शाळा बांदून दिली जाल्यार बऱ्याक पडटली म्हूण लोक सांगतात. आमच्या टायमार अशें आमकां 3 किलोमिटर वयचें पडटालें. आमकां तेन्ना अशें ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज नासताल्यो. आमकां पावोवपा पडटालें नाल्यार चलत एक टायम चलत सुद्दां येवचें पडटालें सांजच्या टायमार. आनी आमकां आतां सामकी गरज आसा ती अंगणवाडी आनी प्रायमरी स्कुलाची. आमकां IIT नाका. म्हाजें एग्रीकल्चराक कृशी कार्ड आसा. तेन्ना कृशी कार्डाचेर म्हाका नाशण्याचो एग्री प्लॉट दिल्लो आसा. त्या नाशण्याचें नांव जावन आसा कलावती. ताका आमकां हेजे साऱ्याचे पयशे मेळटले. त्या शिवाय बी दिला ते फुकट दिल्ले आसा गव्हर्मेंट एग्रीकल्चरा मार्फत. आनी त्या नंतर एक सादारण तुजी 5,500 मिटर आसल्यार तुका ते कितें तरी पयशे मेळटले म्हणून सांगलां. अजून ते हे प्रोसेस चालू करूं ना. पूण IIT जालें जाल्यार हे तुमकां रोवपा मेळटलें. IIT जाली जाल्यार हे आमकां रोग मेळटलें हें सामकें कठीण. कित्याक वयर दोंगर आसा तुमकां दिसतलो सगळो. तेज्या दोंगरा वयर ती IIT म्हणून येवपाची आसा ती आमकांय सारकी खबर ना खंय ती. जेन्ना ते जर बोरींग केलें जाल्यार ते सगळें उदक आमचें हाडटले.
प्रायमरी स्कूल पयलू तुमी डेव्हलप करा आनी मागीर सेकंडरी स्कूल मागीर हायर सेकंडरी तेजे उपरांत तुमी बाकीचे IIT सारखे प्रोजेक्ट हाडा. आतां सद्या बिट्स पिलांनी सारके IIT प्रोजेक्टान कितलेशे कितें कितें जाता, ड्रग्स जाता, कितें कितें इशू आसा जे पेपरार आमी वाचतात. तशें हांगा तूं फाल्यां पयलीं पयलो जेन्ना 2.5 किलोमिटर जेन्ना चलत वयतालो तेन्ना आतांय भुरगीं चलत वयता काय? आतूनय चलत वयतात किंवा आतां आमी कोण तरी तेज्या वांगडा धाडटात, एक कंबायन करून धाडटात किंवा अशेंच कोणा कडेन एक बारीक स्कुटर आसा. आतां ते सायकली सारके ना. आमी जेन्ना वयताले तेन्ना सायकलीन वयताले, आमचे आवय बापूय सायकलीन भायताले नाल्यार कोणाक तरी पांय म्हणटाले, अशें आशिल्लें. सो 2.5 किलोमिटर अजुनूय शाळा आसा, तुमच्या गांवान शाळा ना, सो शाळाची गरज आसा. शाळेची गरज आसा सद्या. आमकां हांगा ही IIT जाली जाल्यार उदकाचो सामको प्रॉब्लेम जातलो. आमी पयलीं सुद्दां हेच झरीचें उदक खाताले आनी आतां नळ येयल्ल्या आमी नळाचें खाता. नळ ना जाल्यार परत आमी हें उदक खाता आनी ती IIT जाली समज जाल्यार तें दुशीत उदक हांगा येतलें आनी हे झरे सगळे बंद जातले. पयलींसून हेच उदक खाताले. हय पयलीं सुद्दां हेच खाताले. हांगा गांवान कितलीं घरां आहा तुमच्या? आनी गांवां 40 घरां आसा. ती थंय वयता शाळेक? आतां थोडी फुडें इस्कॉलाक गेल्या, कॉलेजीक वयता न्ही. शाळेक आतां एक 5-6 जाणां आसा सद्या. पूण 2-2.5 किलोमिटर चलत वयतात ती भुरगीं? आमी व्हरोन पायता तिंका डेली पायता व्हर. एक कसमशेळ गांवान अजून पर्यंत एक बालवाडीचो हें ना आनी शाळेचो कांय ना. आमी 3 किलोमिटर आमी पयलीं वचोन शाळा शिकल्या. तशेंच खाणेपारा आमी हायस्कुलान गेल्ले आनी जर हायर सेकंडरीक वचपाचें आसलें जाल्यार आमकां फोंड्या एकूच मार्ग आशिल्लो. त्या कारणान हांगा IIT येवचे पयलीं बालवाडीचो किंवा तुका शाळेचो पयलीं हें करपाक जाय आशिल्लो. गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. मणिपुराक हजारांनी वर्सांची समृद्ध परंपरा आसा. मणिपुरांत जाल्ल्यो हिंसाचाराच्यो घडणुक्यो खऱ्यांनीच दुर्दैवी आशिल्ल्यो. ह्यो हिंसाचार आमचे पुर्वज आनी फुडल्या पिळग्यांचेर अन्याय जावन आसा. आमकां मणिपुराक शांतीकाय आनी उदरगतीच्या मार्गाचेर घेवन वचपाक जाय. ताका लागून आपूण सगळ्या संघटनांक शांतीकायच्या मार्गान फुडें वचपाचें आवाहन करता म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उलयलें. 2023 वर्सा मणिपुरांत जाल्ल्या हिंसाचाराच्या घडणुका उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो हो पयलोच मणिपूर दौरो आशिल्लो. ह्या दौऱ्यांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें इंफाळ आनी चुरा चंद्रपूर वाठारांत 8,500 कोटीच्या परस चड उदरगतीच्या प्रकल्पांचो बुनयादी फातर घातलो. तशेंच कांय प्रकल्पांचें उक्तावणूय केलें. मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है. ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है. इसलिए हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेके जाना और मिलकर के जाना है. भारत की आजादी की लड़ाई में, भारत की रक्षा में मणिपुर के योगदान से हमें प्रेरणा लेनी है. ये मणिपुर की ही धरती थी जहां इंडियन नेशनल आर्मी ने पहली बार भारत का अपना ध्वज फहराया था. सुभाष ने मणिपुर को भारत की आजादी का द्वार कहा था. इसी मिट्टी ने अनेक वीर बलिदान दिए हैं. हमारी सरकार मणिपुर के ऐसे हर महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रही है. हमारी सरकार ने और एक बड़ा कदम उठाया है. अंडमान और निकोबार द्वीप में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है. ये मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानियों को भारत के 140 करोड़ देशवासियों की श्रद्धांजलि है. चवथी उपरांत कांय दीस पावसान विसव घेतिल्लो. आतां परतीच्या पावसाक सुरवात जालेली आसा. फुडले 2 ते 3 दीस गोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. देखून हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. उटंगराचो पावस पडलो जाल्यार पिकांचें लुकसाण जातलें असो भंय शेतकऱ्यांनी उक्तायला.
पॅरिश यूथ नुवे पंगडान डॉन बॉस्को ऑर्टेरी पंगडाक हारोवन कुडतरी विलेजर्स कप फुटबॉल सर्तीच्या फायनलीत प्रवेश केलो. कुडतरी जिमखाना वतीन आयोजीत केल्ल्या कुडतरी विलेजर्स कप सर्तींतली ही मॅच सेंट एलेक्स चर्च खेळा मैदानाचेर जाली. सेमी फायनलीच्या सुरवातीकूच पॅरिश यूथ नुवेच्या एल्बेनो पेरेरान मारिल्लो शूट डॉन बॉस्कोचो गोलकी ग्लेन फर्नांडिसान आडिलो. उपरांत मॅचीच्या 20व्या मिनटाक शेनॉय कुलासोन गोल करून पॅरिश यूथ नुवेक 1-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली. आयची गेमीचेर बरें खेळल्या आनी जायते दिसान आमी खंयचे फायनलाक पावल्या आनी आमचे जायते भुरगे बीन आतां प्रो लिगेक बीन खेळटा आनी आतां आमचे 3rd डिविजन बीन स्टार्ट जाला आनी जायते टोर्नामेंट आमी पार्टिसिपेट केल्ले. सो जायते टोर्नामेंट्स लायक फर्स्ट रावंड सेकंड रावंडाक भायर पडले आनी एटलाशाचे फायनलाक पावल्या. ते हेजे आंबावली युनायटेड बसून आंबावली ते बीन म्हणल्यार ते बीन बरे आहा लायक सारके हातोर कशे आनी बरे वयतली फायनल बीन आनी आमी देखून लायक सोडचे ना तांकां. असले टोर्नामेंटात पुत्तूर विलेजर आसा तो टोर्नामेंटा कितलो असो एक्सपोजर मेळटा सर तुमकां? लायक इट्स डिपेंड ऑन क्लब न्हू. नो तुमकां तो कितलो असो एक्सपोजर मेळटा काय म्हणून इंटर विलेज टोर्नामेंटाक लायक पयशे एक्सपोजर तुमी कितू बरें स्वता खेळपाक आनी कितू हय लायक हिंगा आतां एन्सो न्हू आनी बरे बरे टोर्नामेंट लायक हिंगा कुस्तोदो मागीर आमचे मेन्शन फुटबॉलीन जाला तो असले आनी टोर्नामेंट देखून जाल्यार भुरग्यांकूच बरें लायक आमचे आतां लोकल्स आहा पळय ते आनी देखून कोण एशे कोन्न खेळपाक सोदता ते देखून ते ग्रावंडान येवं लायक बरें जातलें तेंचे लायक तांकां कोणू तरी स्कावट करून वतले खंय तरी. म्हापशां दिसा उजवाडाक चपलांच्या दुकानात चोरी जाली. 2 बायलां चपलां चोरतनाचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जालो. ही घडणूक शुक्रारा सप्तकी बाजाराच्या दिसा घडली. दुकानाच्या धन्यान चोरी जाल्ल्याची कागाळ पुलीस स्टेशनात नोंद केली. उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. कोलवाळे गोटणीचो व्हाळ ह्या वाठारात पर्यटक आनी थळाव्यां मदीं बारीकशा एका कारणाक वयल्यान वाद जालो. दुबावीत रशीद सिद्दीकी महमदान पर्यटकाच्या इनोवा गाडयेचेर फातर घातिल्ल्यान गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालें. ह्या वादांतल्यान 3 पर्यटकांक दुखापत जाली. जाल्यार दुबावितान स्वताच्याच तकलेचेरूच बियरीची बाटली फोडली आनी ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून पर्यटकांक आनी दुबाविताक उपचारा खातीर जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केले. उपचाराक उपरांत दुबाविताक पुलिसांनी ताब्यात घेतलो. कोलवाळ पुलिसांनी 2 गाडयो जप्त केल्यो. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. कसली झगडी आली? फोडला नको तकली कोणी फोडलं तुका? बेस्ट ऑफ फोडलो पुलिसांनी. हय तू की खंय आसलो? कडेन गाडी लागली माझी कळ्ळें आनी तेंच्यांनी म्हाका मारलो. कोणी? MS पार्सल आनी हांवें तांकां मारलो. तेंची तकली फोडली आनी म्हाका हेंच्यांनी हाडून म्हाजी तकली फोडली. आता गाडी तुजी कशी लागली? खबर गाडी आता मॅडम त्या ट्रॅफिका मातशी लागतात न्हू चलताना. अशी कशी लागली? अशी कशी म्हटल्यार आता गाडी जी चलताना लागतात. आता खंय लागली? होमसाई कडेन कोलवाळे. हय. आणि मागीर तू 2 व्हिलरांतलो का 4 व्हिलरीन? टू व्हिलर. आणि MH ती कशी?
मॅडम म्हाका असं सोड ती स्टोरी आभार गर्दी खंय लागले दाखय आता मारलो फोडलो केलो सगळं ही कितें रगात उदा कोणी मारलो डॅमेज मारलो टुरिस्टांनी मारलो पुलिसांनी मारूंक ना पुलीस स्टेशनांनी मारलो पुलीस स्टेशनार पियाला तू हा पळय हांव म्हयन्यान पियाता एकदा हांव आयज पियाल्लो म्हाजे कडेन मिस्टेक जाल्ली हांव मानता मात तेंच्यांनी येवन म्हाका बेश्टे 6 जाणांनी येवन अटॅक केलो कोण 6 जाण ते एमएच टुरिस्ट तर हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळुया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्ही मनयता इंजिनियर्स डे. इंजिनियर्स जे गोंय घडयतात, देश घडयतात, ते पूल बांदतात, रस्ते बांदतात, इमारती बांदतात, तांचो भोवमान आमी करतात. जाणी फाटल्या 50 वर्सांत गोंयाक योगदान दिलां, जाणी गोंयचे निर्मणे खातीर आधार केला, जाणी प्लॅन तयार केल्यात, ताचें एक्झिक्युशन केलां. जे विद्यार्थी नवें कितें घडयतात, जे प्रोफेसर विद्यार्थ्यांच्या कलेक आकार दितात, तांचो हो भोवमान. गोमंतक टीव्ही मनयता इंजिनियर्स डे. या दरात 15 सप्टेंबर पणजे एक कार्यावळ घडयता गोमंतक टीव्ही इंजिनियर्स डे.